माम चिके कम्फर्टेबल जावन आरामार बसयती हांव पोट्टू टीव्ही म्हणचे चॅनल दाखोवन येवचें हांव तुमगेले इंटरव्यू घेवचें काय आजी कॉलिंग बेल मारतास कोण आसच्या पुरा बाय टायमार हां आयला आयला येतास हां ये बैसा माम फ्री वे आजी तुम्ही फ्री म्हळ्यार आज एक अर्ध दिवस रज गेले तशी काम करून येवन एक स्वल्प सुस्त जावन आशिल्लें म्हणून एक आड पडलेला तितल्यांची ओ वय वे जायत मामा आम्ही एक स्वल्प वेळ तुमगेले उलयत की टायम आस की तुमगेले की हां उलयत उलयत बैसा माम माय खंय गेला ती वे ती तशींच मामा ती काम पुरो जालें मागीर अशींच एक वेळ वॉकिंग करून येता म्हूण सांगता मागीर अर्द घंटा पट्टाक मारगन थंयच भोंवन येता माम चिके कम्फर्टेबल जावन आरामार बसयती माम हांव पोट्टू टीव्ही म्हणचे चॅनल दाखोवन येवचें रिसेंट जावन आमगेले चॅनल एक उत्तम पत्नी प्रशस्ती म्हणचे एक कॉम्पिटिशन आयोजन केलेलें न्हय तें उत्तम पत्नी म्हणचे एक प्रोग्रामांत तुमकां उत्तम पती म्हणचे एक प्रशस्ती मेळ्ळेली आसा न्हय तें भारी खुशीचो विशय त्या विशयी हांव तुमगेले इंटरव्यू घेवचें काय आजी हो वय वे भारी खुशी विशय हां अब्बा पातोळी कशी ना आत तिगेल ಬಗ್ಗೆ कसन क्वेश्चन निमले रे हांव आरामार आन्सर करीत हां आतां कॅमेरा ऑन जाल्ले हांव तुमकां क्वेश्चन्स निमगिता वता तुमी ताजें उत्तर दिता राबाची देता हां जायत हॅलो माम आमगेले हें पोट्टू टीव्ही चॅनलाचे प्रोग्रामाक तुमकां स्वागत आतां आमगेले सगळे वीक्षकांक तुमगेलें नांव कसन म्हूण सांगाची पोट्टू टीव्ही पळयता आसूचे सक्कड वीक्षकांक आमगेले नमस्कार म्हगेलें नांव बालचंद्र कामत म्हूण सांगून सक्कड म्हाका प्रितीन बालू माम म्हूण सांगून आपयता ती हांव एक मास्ट्रो आनी पातोळी म्हणटले म्हगेले बायल ती म्हगेले मर्याद काडूंक आसूचे मम्मा तें पुरो नाका हें टीव्ही प्रोग्राम अगत्य आशिल्लें मात्र सांगाती हां सॉरी जायत माम जायत मम्मा म्हाका ती हांगा नातील खुशी रे कसं उरलो का म्हणून कळटाना तशें जावन हांव एका तोळ कसं चुकी सांगून नाशिल्लें आसलें रे तुमगेले व्हिडिओन ते एडिट करून घेवची मम्मा आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कसन म्हळ्यार रे आतां उत्तम पती म्हूण सांगून घेवच्याक विंगड दादल मनशान कसन फॉलो करका तांकां तुमी दिवचे सल्हे कसन साकणाले पशे फस्ट कसन म्हळ्यार रे तुमगेले बायले लोट उलयतना तुगेले पशी म्हूण सांगूंक उलोवचें नाजे तुंची म्हूण सांगता म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल तुगेले पशी ती चंदस तुगेले पशी ही चंदस म्हूण सांगचें नाजे ती कशीय असो तुंची चंद म्हूण सांगा तेन्ना तिका मस्त खुशी जाता ओ होय वे माम जायत आनी विंगड कसन सल्हे आसा तुमगेले आतां तुमगेले बायलेन तुमकां कसं काडून दी म्हूण सांगलें रे तुमी तें सिच्युएशन कशी मॅनेज करता ती ताका कसं ना ताका कसं करता म्हळ्यार रे खंयचे कारणाक जायना म्हूण सांगचें नाजे जाता म्हूण सांगता एक पळया म्हूण सांगता तें तुमी तशें मुखार घालता वचका तें तुमी कितले मुखार घालता ती तें तुमगेले इंटेलिजन्सा वयर वता आतां आनी एक एग्जाम्पल दिवका जाल्यार रे आमगेले हॉर्डीक धांवून एक वर्स रे तिणें म्हाका एक नेकलेस काडून दी म्हूण नेमगेला हांव खंयच्या कारणाक तें जायना म्हूण सांगा न्ही तें मुखार सिता आयला आतां इतलें वर्स जाल्लें तें मुखार सिता आसा न्ही माम थंय खंय पळयत आसा ती माईक असो छांग नवा ती दवा हांगाची म्हगेले म्हापशासकी म्हूण सांगून पळयलां हांव ओ ताजेर तर तुमी तुमगेले बायलेक भितात वा भिवचे प्रश्नच ना नेक्स्ट प्रश्न कसन म्हळ्यार रे तुमगेले बायल कशी रांदप करता लायक करता की हांव कसलेक निमगीत म्हळ्यार रे तुमी त्या उत्तम पत्नी कॉम्पिटिशनाक पेटयल व्हिडिओन तुमगेले बायलेन केलेलें रांदप तुमी जेवतना तोंड एक नम्मन करून जेवता आशिल्लें ती ताजे घुस्कर निमगेलेलें तें बायल रांदप करून घालतना तेन्ना तुमी खंयच्या कारणाक रांदप लायक जाय न्ही म्हूण मात्र सांगचें वचूं नाका ती
ते रांदप कितले वाईट नसो तुम्ही ते दोळ दंपून जेवंक गे न्हू आहा कितले लायक रांदप केलो गो म्हण ती खोगळू का आणि टी व्हीचे खंयचे नळपाक प्रोग्राम पळोवंक गे न्हू तुमगेले बायलेन खंयचे नवेंचे रुची ट्राय केला रे ते कशेंच म्हूण ते नेमगेले रे भारी लायक जाला म्हणून सांगता तुम्ही नाही जाल्यार रे ते रांदप तुमी करतात मागीर आमगेले नेक्स्ट प्रश्न कसन म्हळ्यार रे तुम दोग जनाल मध्यंतू केदनेपुणी लढाई जाला की लढाई वा चान्स ना हे विषय रे हांव दुसऱ्यांक दिवची सलाह कसन म्हळ्यार रे अकस्मात तुमकां आनी तुमगेले बायले मध्यन कसले लढाई जाल्यार आसना ते चड तुमी ड्रॅग करचेकूच नाका ती ते तेंची सोण सोडा ती तुमगेले कसले चूक आसो नाशी आसो एक सॉरी म्हूण सांगून सोडा ती तुम्ही एक विषय उडगस धरून घेवका कसं म्हळ्यार रे आर्ग्युमेंटांतू आनी चर्चेंतच ना तुमगेले बायलेक सोलसूचेक जायना एक सॉरी म्हूण सोडचें तांत कसं आस ना सॉरी म्हण निमित्त तुमकां कसं लॉस ना प्रॉफिटच प्रॉफिट ते कशी म्हूण तुमकां कळका तुमी वर एक पंत सॉरी म्हूण पळया ती कळटा आमगेले नेक्स्ट प्रश्न कसन म्हळ्यार रे सक्कट बायल मनशाक एक सिरियल पळोवचें इश्ट आसता तशी तुमगेले पातोळी मा एकदम सिरियल पळोवचें इश्ट आस की इश्ट वा इश्ट नाही बा सिरियल पळोवचें पिशेच आसती का हे विशयार मुगेल सलाह कसन म्हळ्यार रे अकस्मात तुमगेले बायल जावं सिरियल पळयतास म्हूण जाल्यार रे तुमी तिका डिस्टर्ब करचेक वचूं नाका ती कळ्ळें म्हळ्यार रे तिका भूंय वयर सकयल जाल्यार रे त्या टायमार कळेच ना तुमकां तेंची गोल्डन टायम म्हूण लेखा ती तुमगेले कसं पर्सनल काम करचें आसल्यार रे फॉर एग्जाम्पल तुमकां भायर वचचें आसल्यार रे त्या टायमार वचा ती आनी तिका येता म्हूण तुमी सांगल्यार रे तिका आयकच ना मात्र हें तुमी फॉलो करतना एक इम्पॉर्टंट विशय आसा कसं म्हळ्यार रे त्या सिरियल एंड जावचे भितर तुमी घरकाड पावनासका न्ही जाल्यार रे प्रळयच जाता हांव इतलें पुरो सांगलां म्हणून पातोळेक जावं सांगू वचें नाका ती ना म्हूण हांव इतलें उलयता आसुचें न्ही जाल्यार खंय हांव उरलोचें आनी तावळ तुमी तुमगेले बायलेक भिवचे प्रश्नाचें ना म्हूण सांगलें ती ना न्हय तशें जावन सांगिलें माम आमगेले आतां लास्ट प्रश्न कसं म्हळ्यार रे आमगेले यूट्यूब चॅनलांतू ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಸನ್ म्हळ्यार पातोळी मायक खंयचे प्रायज मेळ्ळें न्ही तिकेक प्रायज दिवंक आशिल्लें म्हूण सांगलें ती हाजे ಬಗ್ಗೆ तुमगेलो अभिप्राय कसो न्ही प्रायज दिवचे ती ऑलरेडी घेतला मू प्रायज तें कशी तें प्रायज मेळ्ळें तुमकां न्ही बालू माम प्रायज मेळ्ळेलें मिगेल ना रे करेक्ट मात्र तांतू मेळ्ळेलें कॅश प्रायज आसना 5 लाख रुपीज त्या ती दवर घेतला हांतू म्हाकाच म्हूण व्हरलेलें कसन गोतोस तुमकां तुमी मिगेल नांवार दिलेलें प्रशस्तीपत्र आनी ते गिफ्टाची कवर तितलेंच आतां आमगेले नेक्स्ट प्रश्न कसन कसन म्हळ्यार हां निमगे ती कसन कळले भित आसात तुमी आरामार निमगे ती ना बालू माम इतलेंच म्हाका निमगुचें आशिल्लें हांव हांगा दुखून वता माम आनी एक लास्ट प्रश्न कसन म्हळ्यार आतां तुमकां उत्तम पती अवॉर्ड दिला न्हय तशेंची पातोळी मायक तो उत्तम पत्नी अवॉर्ड दिवचे अर्हते दो आस की कसन उत्तम पत्नी अवॉर्ड तिक चान्सच ना ती मिगेल सेवे करता म्हूण सांगू न्हू सम्म मिगेल हात पाय गळ पुरो दुखोसूंक घेवन सोडा तें दूख हांव सहिसूंक घेनाशिल्लें न्हय तशें जावन न्हू तुमी उत्तम पती अवॉर्ड म्हाका दिलेलें म्हाका कांय बेजार ना तें तुमी चांग काम केलें इतें म्हाका पळोवन धांवची गडबिडी रे मैकच सोडून घेवन चमकला तो माम आसो हे मैकान तो हांव आतां तुमकां इंटरव्यू दिता तुमकां कोणाकय मुगेली इंटरव्यू घेवका म्हूण आश आसल्यार दयकोर न्ही येती हो लायक आयडिया हे मैकांतूच हांव एक अनाउन्समेंट करून सोडता तुमकां ते पोट्टू टीव्हीचेले इंटरव्यू कशी जाला म्हूण कमेंट सेक्शनांत घाला ती आनी तुमी आनीकय कोणी पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करनी जाल्यार आत्तां वचून सबस्क्रायब करा ती तशींच थंय नोटिफिकेशनांत ऑल म्हूण दिल्यार तुमकां आमी घालचे प्रति व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येता आनी आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची धन्यवाद.